या तुम्ही सोमेस्तानो वोगळी काव्या आम्ही धन्या देवाची या तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती कर्या रसनाराची या तुम्ही सोमेस्तानो वोगळी काव्या आम्ही धन्या देवाची. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवय आसूं. देवा मुजी सोकाशी कर आणि मुजे अंतस्करण तपासून काड. वांकट्या मार्गान हांव चलनासो कर आणि ससनाच्या जिविताच्या मार्गार मुजी पावलां घाल. मोगाच्यानो आतां आमी क्रुसाची वाट केल्या. या करजमाच्या काळार प्राजच्या काळार आमकां दोन संगती गरजेच्यो. एक नॅगेटीव पाताक सांडचें, सगळें वायट खोटेपण सांडचें तें नॅगेटीव. पॉजिटीव आमी जेजू तो आमचें सेंटर आनी ताचेर आमचें मौन काळीज केंद्रीकृत करणं, जेजूचो पाटलाव करणं, क्रुसाची वाट करणं आनीक तातूंतलें मागणें करणं, जेजूचो पाटलाव करचो आनी तातूंतलें कुरपेन वाडोवंक आमी प्रयत्न करचें. हो करजमाचो काळ आमकां कुरपेचो काळ, कुरपेन वाडोवंक आमकां देव आपयता. तर मोगाच्यानो आतां आमी सांत फावतेर बंडकुचे खातीर आमच्या ह्या पाद्या काळार आमी आनीकय कुरपेन वाडोवंक आमी प्रयत्न करूं ना जाल्यार त्या पातकांची आमी दूख धरन देवाचो आमी भोगसण्या मागया. हांव पातकी सोर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वांटो धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या कसो बेगीन सदांच हांव पार मोरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा नेणत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय. अनिर्मळपण होगडेल्ल्यांक तूंच तें कणवळ्यान परतून दिताय. तर ह्या काळार पाताक सोडून नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमकां कृपा दी आनी कुशीन उर्बेवंत भावार्थांत घट आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तीर जावच्याक तुज्या पुतात्म्या वरवीं आमचीं काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसाप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस आराण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक आराण्यांतल्या सुक्या खरड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता
आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेन लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां देंवयतेल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवी. सुकेदाडीच्या वर्सा ताका परवा ना. आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तूंपरास मनशांचें काळीज कापाटी. तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करनेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बुदगे सला नासता, नश्ट्यांचे वाटे रावा नासता, धर्म्या संगी बसा नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्लासो दीस राती नियाळता तो कोरस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. हो वाळट्या वाळाचे देगे रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हांची पानां केदींच बावाना. हाने हातीन घेतलेले सकळ सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस भागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. देवाचे उतार ऐकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून फारिसेवांक सांगले. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सने वस्त्र न्हेसतालो आनी सदां न्हेस्त फेस्तां करून
गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा लाजर नांवाचो रुवानी बरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजारतान पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो. सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्राहामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब्बान म्हळें, अब्राहाम बापा, म्हजी बिरमोत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे हांगा ताका धाड. पूण अब्राहाम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हांसो उगडास दर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वसूंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वसूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानय उतरूंक येवंक जायना. तवळ तो ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुनय धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परता. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळांचे स्वातेर येनाशे तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहाम म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहाम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कुणूय एकलो तांचे सरशी वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तबळ अब्राहामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कुणूय उठलो जाल्यारय ते सत म्हणचे नांद. देवाचे उतर हे सर्वेस्पराचेर जो कोण विश्वास भावार्थ दवरता तो मनीस जिवाळ उरतलो. पवित्र पुस्तकाच्या पयलेंच सुरवातेच्या पानांनीच आमकां दोगा भावांची खाणी ह्या घडीत आयकूंक मेळटा. ते जावन आसात कोण? कायन आनी आबेल. हांची खाणी तुमकां कळीत आसा. त्या देखून सडीत हांव सांगूंक वचना. पूण आयच्या आमच्या संदेशाक ह्या दोगा भावांचे जिवीत पळयल्या पुरो. हे दोगी भाव देवाक मानताले, देवाक वळखताले. त्या देखून तांणी सॅक्रिफीस पेटोवंक गेले ते आमी जाणा. पूण आबेल देवाचेर संपूर्ण रितीन आपलो विश्वास भावार्थ ताणें दवरलो. पूण कायनान देवाचे वळख ताका आसल्यार, देवाक तो मानवतलो जाल्यार देवाचेर संपूर्ण रितीन ताणें विश्वास भावार्थ दवरना. तो आपणाचेच सक्तेर तो भरवसलो, ताणें विश्वास दवरलो. आनी कितें जालें? देवान आबेलाची खानीक ती मेसवाली, कायनाची खानीक ताणें तिरस्कार केली. भाव भयणीनो, असली घडितां पवित्र पुस्तकांत आमकां सबार मेळटात. पळया, मोइजेच्या जिवितांत, अब्राहामाच्या जिवितांत, जोबाच्या जिवितांत, दानियल प्रवादीच्या जिवितांत, खंयच्या पुस्तकांत आमी पळयलें तर असली घडीत आमकां मेळटात. कसली घडितां? जो मनीस कोण देवाचेर विश्वास दवरता, जो कोण मनीस देवाचेर भावार्थान जियेता, तो सदांच जिवाळ उरता, जिवाळ रावता. ह्या मनशांनी देवाचेर संपूर्ण रितीन भावार्थ विश्वास दवरलो. देवाक तांणी तांचे खोटे भद्रती जावन तांणी घेतले. त्या देखून देवाक ते मेसवाले.
हीच शिकवण हीच होच एक संदेश आयच्या वचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले येरेमिया प्रवादी कशें आपल्या लोकांक देवाचेर विश्वास दवरूंक आमकां सांगता म्हूण. येरेमिया प्रवादी मनशा मदें आसलो व्यत्यस आमकां कळीत करता. कोण मनीस देवाचेर फाती येता तो मनीस कसो, तो कोण मनीस देवाचेर फाती येना विश्वास दवरना तो मनीस कसलो म्हूण आमकां एका निदर्शना मुखांतर तो आमकां कळीत करता. येरेमिया प्रवादी म्हणटा कोण भावार्थ विश्वासनांतलो मनीस कोणा सारको. तो म्हणटा मरुभुमींत आसच्या एका खांट्या झड्या बरी. मरुभुमींतल्या आसच्या खांट्या झड कशें आसता ते सुकोन आसता. कोणूच ताच्या लागीं वचना कित्याक कोणाकच त्या झडाची गरज ना. तसले मनीस जावन आसात जे मनीस कोण देवाचेर विश्वास दवरनात, देवाचेर भावार्थ दवरनात. आनी येरेमिया प्रवादी म्हणटा खंयचो मनीस देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस कसो आसता. उदकाच्या बगलेन आसच्या रुखा बरी सदांच पासवत आसा, सदांच फळांनी फुलांनी तो भरता. ते देखून जो मनीस कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. जे कितें आमी आयच्या किर्तनांत गायले आमी तो मनीस सदांच रंगाळ आसता, पाचव्या पानांनी तो भरता, फुलांनी फळांनी भरता. वैमगाच्या भावन भयणीनो असले जिवीत आमी जिवंक आमकां आयचो संदेश आपोवन दिता. देवान देवाचेर आमचो संपूर्ण रितीन विश्वास दवरन देवाचे पाचवेपण आमच्या जिवितांत आपणावन आमी रंगाळ जावन देवाचे भुरग्यां भशेन आमकां जिवंक आमकां आपोवन दिता. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनान भयणीनो हो देवाचो जीव खंयचो, देवान दिवचो जीव खंयचो, देवान दिवचे पाचवेपण खंयचे, देवान दिवची ती फुलां फळां खंयची ती. आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयलें तर खंडीत जावन देवान आमकां जायत्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरल्यान आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट दूख त्रास निरासपण पिडा शिडा ही आयल्या आनी आमी चिंतूंक पुरो हांव देवाचेर इतले विश्वास दवरता, देवाचेर इतले फातेने हांव दवरता, देवा थंय म्हजो भरवोसो हांव दवरता आनी मागणें करता, मिसाक वेता आनी संपूर्ण भरवोसो म्हज्या देवा थंय हांव दवरता. तरी पूण हो देवाचो जीव, देवान दिवचो जीव तो खंयसर आसा. इतलो विश्वासान म्हजें जिवीत जियेल्यार देवाचे पाचवेपण देवाचो तो जीव म्हज्या जिवितांत खंय आसा अशें आमी चिंतूंक पुरो. पळयात मोगाच्या भावनान भिन्न पयलीं परतून आमी पवित्र पुस्तकाची पानां पळयलीं तर पळयात मोइजाच्या जिवितांत, अब्राहमाच्या जिवितांत, जोबाच्या जिवितांत सुरवातेर तांच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले, जायते कश्ट आयले. पूण उपरांत जेन्ना देवाची परिक्षा तांच्या जिवितांत खबर जाली तेन्ना तांच्या जिवितांत उपजले ते जिवीत, ते देवान दिल्ले संपूर्ण जिवीत. संपूर्ण ह्या संवसारांत तांणी भोगले. जावं पुरो अब्राहमाच्या जिवितांत, जावं पुरो जोबाच्या जिवितांत आमी पळयले 100 वांट्यांनी तांकां फाटी मेळ्ळे. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरता तेन्ना थोडे फावटी हे 100 वांट्यांनी आमकां फाटी मेळटा जावं पुरो. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत सदांच कस दूख आसूंकच पुरो. पूण देवान दिवचो जीव खंयचो. जर ह्या जिवाचेर आमी विश्वास दवरता तर खंडीत जावन आमकां ते सस्नाचें जिवीत आमकां मेळटा. त्या देखून हे समजून घेवंक जे कितें आमी आतांच आयकल्लें शुभ वर्तमान ते थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आयच्या शुभ वर्तमानांत ते पळयलें एकलो ग्रेस्त मनीस आनी एकलो कोण आसलो लाजरस. ग्रेस्त मनीस तो ग्रेस्त जायते आसले. शुभ वर्त म्हणटा जेजू म्हणटा तो सदांच फेस्तां कर्ण गम्मात मारतालो आनी जायते ताचे थंय आसले, जायते ताचे थंय आसले. लाजरस तो पिडेन खोडाच्या पिडेंत वळवळतलो, भिकारी जावन आसलो. जर आमी त्या येरेमिया प्रवाद्याच्या उतरांनी आमी सरी केलें तर हांगासर कोण पाचवा या रंगाळ या त्या
उदकाच्या बगलेन आशा रुका बरी आनी कोण तो मरुभुमी आशच्या जडा बरी म्हणी येत. ग्रेस्त मनीस कशें दिसता आमकां? पास्वरोगी ना मरुभुमींत आसल्या सुकल्या जडा बरी, पांचव्या रुका बरी दिसता वय की न्ही? ग्रेस्त मनीस पांचव्या रुका बरी दिसता. आनी शुभर्थ म्हणटा तो रंगाकडे कितें रंगाळ असल्या वस्तूर तो न्हेसतलो आनी जायते ताका आसले. ते देखून संवसारी दृश्टीन आमी पळयलें तर हो मनीस तो पांचव्या रंगान ह्या बऱ्या रितीन जियेता अशें आमी चिंता. लाजरस त्या मरुभुमींत आसच्या सुक्या जडा बरी आमकां दिसता. पूण ह्या काणयेची सीन मुग्धो ना. आनी एक सीन आसा. ती दुसरी सीन कितें जाता? कितें? ते दोगी मरतात. लाजरसय मरता आनी तो ग्रेस्त मनीसय मरता. तेन्ना कितें जाता? लाजरस खंय आसता? अब्राहमाच्या कुशीनच त्या सर्गींच्या वैकुंठांत बसून आसता. सर्गींच्या जेवणांत तो वांटेली जाता. तो ग्रेस्त मनीस येवकोणाच्या उज्यांत लासून आसा. तर हांगासर कोण त्या पांचव्या रुका भशेन आसा, कोण त्या मरुभुमीच्या सुक्या जडा बरी आसा. लाजरस कसो आसा? पांचव्या रुका भशेन परजळटा. त्या येवकोणांत हांव त्या उज्यांत हांव न्ही त्या ग्रेस्त मनशाक लाजराची वळख मेळ्ळी. कित्याक? तितलो तो परजळतलो. पूण तो ग्रेस्त मनीस कितें जाता? त्या मरुभुमींत आसच्या सुक्या जडा बरी ती भस्म जावन वता. उज्यांत कश्टात. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावन भयणीनो, देवान दिवचे जिवीत ह्या संवसाराचें न्ही. जर आमी चिंता खंडीत जावन ह्या संवसारांत सुख संतोष समाधान आमच्या जिवितांत आसूंक जाय, पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत ते ना जाता. जो मनीस कोण विश्वासान भावार्थान आपले जिवीत जियेता ह्या संवसारांत खंयच्याय सन्निवेशांत जावं पुरो सुखांत दुखांत कश्टांत पिडेंत खंडीत जावन देवाचेर संपूर्ण रितीन विश्वास दवरता. आनी त्या मनशाक फकत ह्या संवसाराचें सुख मात्र न्ही पूण सर्गींचें सुखय तो अनुभव वचूंक शकतलो. तो जावंक जाय आमचो भावार्थ. तो जावंक जाय आमचो विश्वास मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. देवान दिवचें जिवीत फकत ह्या संवसाराचें मात्र न्ही, चड करून आमकां त्या सर्गींच्या वैकुंठाचे त्या सर्गाचे जिवीत तो दिता. त्या जिविताक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर त्या ग्रेस्त मनशांनी त्या लाजरात थंय कितें व्यत्यास आसलो? ग्रेस्त मनीस देवाक वळखतालो. त्या देखून ते येवकोणाच्या उज्यांत हांव ताका अब्राहमाची वळख मेळ्ळी. अब्राहम बापा. तो म्हणटा अब्राहम बापा. आनी जावन पुरो ह्या संवसारी जिवितांत जे कितें त्या सिनोगागांक ताणें दिवंक आसलें सगळें दितालो जावंक पुरो. देवाक कितें सॅक्रिफीस भेटोवंक जाय आसलो तें सगळें तो करतालो जावंक पुरो. पूण ताणें कितें केलें? देवाचेर ताणें विश्वास दवरूंक ना. आपणाच्याच सक्तेचेर आपणाच्याच ग्रेस्तकायेचेर तो विश्वास दवरलो. भोवशा तो अहंकारान भरलो. आनी त्या अहंकारान त्या विश्वासान ताणें ताच्या पेल्याची गरज समजून घेवंक ना. जो कोणी भाव भयणीनो, जो मनीस कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो देवाचें उतर आयकता, देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता. तशें म्हणटा आसतना देवाक विश्वास दवरलो मनीस फकत देवाचेर मात्र विश्वास दवरता, देवाचो मात्र मोग करना, बगार तो त्याच्या पेल्याचोय मोग करता. पेल्याचोय मोग करता. ते देखून ह्या मनशांतय विश्वास नासलो. देवाक वळखतालो पूण देवाचो मोग देवाचेर विश्वास दवरनासलो. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमच्या जिवितांत एक नदर मारया. आमकां हर एकल्याक देवाची वळख आसा. देवाक आमी मानता. त्या देखून आमी हांगासर आज ह्या देव तेंपलांत जमल्या. पूण तो देवाचो विश्वास म्हज्या जिवितांत कितलो गूण आसा. त्या देवाच्या विश्वासान म्हज्या सालत्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत कशें जियेता. जर खरो विश्वास म्हज्या देवा थंय आसा तर हांवें देवाचे उपादेश पाळूंक जाय. फकत हांव देवाचो मोग करता, देवाचें आराधन करता, देवाक मानता, देवाक मागणें करता अशें सांगल्यार पावना. पूण म्हज्या पेल्याची साखरी पेल्याचो मोग हांवें करूंक जाय. आमी हांव पातकी म्हणटा आसतना
अशें म्हणटा हांवें वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी सकट जावन आमी कितें वायटा जाता तें पुरा पातक म्हूण आमी जाणा पूण कितें बरें करूंक जाता म्हाका तें बरें सोडून हांव कितलीं पातकां आदारता तो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घोवाक बायलेक खंयच्या एका दिसा बरें करी येत आसलें पूण सांगपुरो म्हज्या हंकारान गर्वान हांव बरें करिना म्हज्या आवय बापायक म्हज्या भुरग्यांक हांवें बरें करीत आसलें म्हज्या शेजाऱ्यांक हांवें कितें म्हणी बरें करीत आसलें पूण जायते फावटी म्हज्या त्या हंकारान गर्वान हांव बरें करिना जायते फावटी हांव बरें करूंक हांव सोडटा हे पाताक फकत देवाचेर विश्वास दवरल्यार मात पावना पूण देवाचे उपादेश हांवें पाळूंक जाय तर मागीर हे मस्याच्या बलिदानांत मोगाच्या भावनेन भिन्न तोच विश्वास भावार्थ आमच्या जिवितांत येऊ दे फकत देवाचेर विश्वास आसा म्हणजे न्ही त्या विश्वासान देवा ते म्हजें जिवीत हांवें जिवूंक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग संपूर्ण रितीन करूंक आनी ताचे वरवीं त्या सर्गींच्या त्या संपूर्ण जिवितांत भाग घेवंक आमकांच ह्या संवसार जिवितांत तयार करूंक तसो देव आमकां कृपेन भरूं म्हणून आमी सच्या बलिदानांत आमी मागया Puntungi papa undo wogo wasu Dakarus kasih tu pur amcha wawrasu Survus pamche as biktuita Undia vaina suve Dayin svikar कर mun मागता Bapa तुझी भुरगी Bupun तुंगे papa Wundo woko wasu Dakarus kasih tu for amcha wawrasu म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुगोदा देव बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात कणवेळा बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोडोवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमच्या बायल्यान प्रायदाचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशी आमी करून फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपूत वेदरा आनी ससनाच्या देवा सौर काळी आनी सरबते जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वसूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैंब आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडूणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दळबरासो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराच्या नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून तें वारू वतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सुमिया जेसू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेकता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, लोबीस पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ कथे मेल्या समेस्तांक ते परजळीत मुखां मळपळूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया सेकंड PUC परिक्षा बरयतल्या सगळ्या भुरग्यांचो उगडास काडन तांकां तोच देव जानवायेन आनी ताच्या कुरपेन भरून आनी तांची परिक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक तांकां आदार दिवन दी म्हूण एक घडीभर मागया. अशा अंकवार मेरे देवाची मे सांगाती बागेन झुजे तिचो पती बागेन दोम दिता आनी सर काळी तुका मानव उल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू उर्वी, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाचेनो ह्या प्राजत काळार मागणें उपवास दान धर्म करून देवाती एकामेकाती आमी वाडोवंक देवा स्वादरात आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगाळ जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्ल्यां बुगशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग
आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्यांचे सुक्रिस्ता तुवें तुज्या दम उतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल दुखुच्या प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाचे न्हू एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले शांती दी मोगाचे न्हू वचोन आसा जेजू देवाची शिळी संवसाराचें पाप कट्टा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी मुघल शांती सागरा आमच्यात या सुगंधारा जेजू आमच्या पुसणारा लाभची जीवता तारा मुघल शांती सागरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा आमची जीवता तारा कितली मोवाळखा तुझी असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदा दुस्कची पुवीकची नामची प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचो फळ आमच्या जिणेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यांनी अतीक तीर जावं दी ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं आमेन. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगात रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इसांची येलो सर्व थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो आतां ताच्या अपवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा की तो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळका जेजूच्या पांयां आमी आसां आमच्या सर्व गरजो ते सवाय इरादे कश्ट दूख त्रास निरासपण पिडा शिडा सगळे बाळका जेजूच्या पांयां आमी समर्पया. बाळका जेजू ह्या समयार हांगासर आसलेल्या हर एका तुज्या भक्तिकाक तुजे स्पर्श लाभूं दी जो अनुभव जावं दी ताचे सर्व बेजार काळजाचे तुजी काकुळती दिश्ट घाल आनी तांकां जे कितें तूं आशेताय
ते सगळे तांकां तूं फावो कर. हांगासर आमचे मुखार जायते ते आसात सुमिया. ते कोणे गाल्यांत कितें तांचो आसा तें आमी नेनाव तूं न्हू, तूं जाणाय. ह्या सर्व त्या सावांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल सुमिया. प्रत्येक सावन ह्या समयार आमी तुका समर्पित हांव. परीक्षेक तयार करचे आमच्या सर्व भुरग्यां पासून. आज हांव न्हू 12व्या क्लासीची भुरगीं परीक्षे बरयत आसतना तांचो तूं सांगाल जसो तांकां तांचे तूं जन्म आसा तांच्या सांगाता आसूं तांची परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक तांकां तूं फावो कर. तांकां बरी भलायकी शांत समाधान तांकां लाभय. सर पिडेशिरांतले कश्टान वरांतले तांकां राख आनी सांबाळ. सर आमच्या भुरग्यांक तूंच जानवायचे भांडार जावन तांच्या त्या परीक्षांत बऱ्या रितीन शिकोवन बरोवंक तांकां तूं आदार दी. प्रत्येक सावन आमी मागता सुमिया. मारिया ज्योती फुर्तादो वो कठीण पिडेंत ती कश्टान वळवळून आसा. तिका आपड गूण कर. तिचो भावार्थ घट कर सुमिया. आनी खंडी जावन तुज्या स्पर्शान ती बरी जातली आनी तुजी स्तुती गावंक पावतली म्हूण आमी भरवसता. सर आमची ते सवां गरजो बाप बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवर आमी सांगता मागया. हे भगेवन जेजू बाळका तुजी पदवी सज्या पितरान उडापी केली आसता. तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी दबासो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले समितीची सांगता स्त्री आमी ती तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशी जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल नायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल नायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल नायक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपरून आमी मागता. तुजे इतले भिरमतन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचे वयले सर कस आनी रासपण तुजे कुमक आनी बसपण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदांच सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्या सर उपकारांक हे घडीभर मौन रावन अर्घां दिवया. उपकारी काळजान दिन वाशी मनान आमी सांगता यार गा मागणे म्हणया. हे बहुदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमची मागणी तुजो काकुळती आमी वर न्हिदिल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपणच्या आई म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दीत आनी तुजी खळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमी. देवाचो आशिर्वाद मोगोवंक आमचो मान आमी बगावया. सुमींची सुतीस तुमचे सोबेयार रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पूत आत्म्या सोब्यांची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. जेजू देवाचो पूत आमचो सुमी ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना भुरग्यांचो विशेश रितीन ताणें मोग केलो. तेन्ना भुरगीं ताचे सरशी आयलीं. ताणें तांकां आरोवन पटलून धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. त्याच सुमयाच्या हाजीरपणार आमी आसा. आमच्या काळजाचे अत्रेग
आमच्या जिविताचे कस दूख त्रास निरासपण सगळें तूं जाणा आमकां कितें जाय कितें आमच्या जिवितांत बरें जाय तें सगळें तूं जाणा तें देखून भावार्थान विश्वासान जे कितें आमच्या आयच्या संदेशांत आमी आयकलें संपूर्ण रितीन विश्वासान त्या सुम्याचेर आमी पातयेवया जे कितें आमच्या भुरग्यांक जाय आमी आशेतांव ते सुम्याची खुशी तर खंडीत जावन तो फावो करतलो म्हळ्यार भावार्थान ताच्या मुखार आमची सर मागणी आमी दवरया आमच्या भुरग्यांक आमी ताच्या पांयां तळ आमी समर्पया प्रत्येक तान बरी भलायकी शांत समाधान सर पिडा शिडा तांच्या जिवितांत पयस करूंक आमी त्या सुम्यात आमी मागया आमची भुरगीं वायट सवयाक बळी जायनाशे बऱ्या वाटेन चलोवंक शेगुणायेच्या आनी नेमतेपणाच्या जिवीत तांणी जिवंक आनी ताच्या शिकपांत बऱ्या रितीन शिकोवंक प्रत्येक जावन परीक्षा लागीं आयल्या परीक्षा बरोवन आसात ह्या सर भुरग्यां पासत आमी मागया तसो सर्वेस्पर देव तांच्या हर एका मेटांत तांकां सांगात दिवं तांणी वाचतना इस्कालाक वेता आसतना फाटी येता आसतना इस्कालांत आसतना परीक्षा बरयता आसतना जेन्ना परीक्षेंत बरयता आसतना एकच पडी तांच्या मदीं कांयच येनातल्या त्या वेळा तसो सर्वेस्पर तांकां जाणवायेन बरोवन दी म्हूण मागया ह्या परीक्षेच्या समयार खंयचें टेन्शन निरासपण तांच्या जिवितांत येनाशी खंयच्याय पिडे शिडेंत तांणी सांपडनासे आनी सदांच वाचून भरपूर जायपुरती तयारी करूंक त्या सर्वेस्पराक आमच्या सर्व भुरग्यांचो उगडास काडून ताच्या पांयां तळ आमी समर्पया प्रार्थया जीवन देवाचे एकास्पुता जेजू क्रिस्ता अरंबने अंत नतलो तूं मनशा बाळ जावन ह्या संवसाराक आयलो भुरग्यांचें मुग्धपण तुका भोव संतोशाचें जालें तुजे सरशी आयिल्ल्या सर्व ह्या धाकट्या भुरग्यांक तुवें संतोशवान स्विकार केले बरी ह्या आमच्या भुरग्यांक स्विकार कर तांकां फुटलून दोन आशिर्वाद दी सुमया तांचो सर गरजो तूं मानून घे तुज्या वर्त्या मोगान आनी मायपासान तांचेर तुजी दिश्ट घाल तुज्या आसऱ्या काल ती कुडीन आनी मतीन वाडून खरी भुरगीं जावन बदलून दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता प्रत्येक जावन एग्जाम परीक्षा बरोवन आसच्या आनी परीक्षे खातीर शिकच्या सर भुरग्यां पासत आमी मागता समया तांकां तूंच आदार सा तांचे तुजे बेसांव घाल आनी तांकां सदांच खुशाल बरी दवर जेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन प्रकाशाची सुबाळका मान करता लागीं आनी पयस संगी संगल्या महिमा आमी तुजी वर्णिता तुजी बरीची येवंक आदार मागता